नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी इट इज नायस टू हॅव दी फूल टेबल अगेन. सो वेलकम बॅक किशोर. लास्ट वीक वी मिस्ड यू. आनी आमचे चारय एडिटर आज आसात म्हणून फूल टेबल. पांडुरंग गांवकर, किशोर नायक गांवकर, जॉयल अफान्सो, सुयश गावणेकार, चारय जाणांक येवकार. आनी आज एक विशय जो आसा तो इंट्रस्टींग आसा की पर्यावरणाचो जो इशू आसा त्या पर्यावरणाच्या इशूचेर नेमकें गोंयकारांक कितें दिसता काय. तो मागीर टायगर रिजर्वाचो इशू आसूं किंवा इको सेन्सिटीव झोनाचो इशू आसूं. आनी खरेंच ह्या विशयांच्या खोलांत वचून आमी आमचें मत मांडटात काय वरवरचो अभ्यास किंवा राजकारणी सांगतात ते आयकून आमी आमचीं मतां थारायतात. सो सुरवात करतना ताजो विशय आसा तो म्हळ्यार इको सेन्सिटीव विलेजांचो. थंयच्यान सुरवात करया. आनीक पांडुरंग बाब 70 म्हणटकीर पयलो अधिकार तुजो. सो लोक विरोध करतात, लोक म्हणटात आमचे गांव इको सेन्सिटीव झोना भितर घालनाका. हो विरोध कितलो बरोबर कितलो चूक. आनी खरेंच इको सेन्सिटीव झोना भितर कारण आज हांव मुख्यमंत्र्याचें रिएक्शन आयकतालो की इको सेन्सिटीव झोना भितर तुमचो गांव आसल्यार घर बांदपाक मेळटात, रिपेर्स करपाक मेळटात, सगळें करपाक मेळटा, फक्त रेड इंडस्ट्री इज नॉट अलाउड. सो हाव आर यू लुकींग एट पिपल्स पर्स्पेक्टीव रायट नाव. प्रमोद, मुळात आमच्या गोंयचें जें क्षेत्रफळ आसा तें अत्यंत कमी आनी तेतून आमचे जे अभयारण्य आसा त्यांचेच सुमारे 850 सुमार स्क्वेअर किलोमिटर त्यांच्या कडेच एरिया आसा सगळ्या. म्हणजे बर्ड सेंच्युरी आहात किंवा बाकीची सेंच्युरी आहात. तेतून अभयारण्याच्या उपरांत कस्तुरवेंगण रिपोर्ट जो आयलो, ताच्या उपरांत गाळगीळ रिपोर्ट आयलो. सो अभयारण्याच्यान एक 10 किलोमिटरचो बफर झोन आसचो अशें पयलीं ठरलें, इको सेन्सिटीव झोन. आनी मागीर तो अभ्यास करून 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 गोंय सारक्या राज्याक तो 1 किलोमिटराचेर मेरेन हाडलो. सो ह्या 1 किलोमिटरान पयलीं एक सुमार 99 गांवां येतालीं पयलीं स्टार्टिंगच्या काळान. आनी ती नोटिफिकेशन परत परत दर वर्सा ते काडून 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 रिन्यू करता फाटलीं 10-12 वर्सां. पूण ती फायनलायज काय जायना. पण आत्तां ती म्हाका दिसता फायनलायज करपाच्या स्टेजीर येयल्या. 70 सारक्या गांवांत, 70 आसूं, नेत्रावळी आसूं, काणसांगे आसूं किंवा काणकोण आसूं. काणकोणचे 1-2 गांव जाताले पयलीं, ते व्हडले हे नाशिल्ले. 70 सगळ्यांत चड आसा. 70 सारक्या भागान जेन्ना अभयारण्याच्या हितूनच दहशती खालीच फाटलीं 20-25 वर्सां जेन्ना 70कार जगता, अशा वेळार इको सेन्सिटीव झोन आहा तो 1 किलोमिटर जर केलो जाल्यार ते 1 किलोमिटरान 70तली चडशीं गांवां येतात. अभयारण्याच्या भोंवती जी आसा लागीं आशिल्लीं चडशीं गांवां येतात. म्हणजे जी पयलीं आमी अभयारण्यात पडना म्हणटाली ती सुद्दां बफर झोनान येतात. आतां CM जे सांगता ते बरोबर आहा तेंचे की घरां काय दिवचें ना, हें करचें ना म्हणून. पूण ज्यो जमनी ज्यांच्या नांवार ना लोकांच्या ते सरकारी जमनीन रावतात. फॉरेस्टाच्या जमनीन अतिक्रमण केलां, महसुली जमनीन अतिक्रमण करून ते लोक ते वसल्यात. आनी सरकाराची चूक इतकी गोंय मुक्तीच्या 60 वर्सां उपरांतूय त्या लोकांक तांच्या जमनीचे रायट्स दिवंक ना. सो अशा वेळार फाल्यां इको सेन्सिटीव झोन जातकच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेंच्या कडेन डॉक्युमेंट मागचो ना कशा वयल्यान. खंयची कोण गॅरंटी दिता. हो एक मेजर हे आसा विशय. आनी काल आतां आमी पळयलें जाल्यार आमच्या आमदारांनी बीन सुभाष फळदेसायन आसत किंवा दिव्या राणे आसत की हेंच्यांनी मिटींग आपयलें आनी ते लोक आपले घे सरपंच पंच जशे सभेक जशे जमतात मराठवाडे खावपाक तशे ते लोक येयल्ले. हांव म्हणटा फाटलीं 10-12 वर्सां विशय चल्ला एक सरपंच किंवा एक पंच करून उलयनाशिल्लो ह्या विशयाचेर. आतां जेन्ना डॉक्टर दिव्या राणे तुमकां सांगलें की बाबा हे अशें जातकच आमचेर परिणाम जातलो म्हणून, तेन्ना तरी लोक जागे जाल्या ही बरी गजाल. किमान लोक जागे जाल्या. हो खऱ्यांनीच विशय परवडना. जर परवडटा आसत जाल्यार मुख्यमंत्र्यान जशें म्हटलां किंवा हांवूय सरकाराक सांगपाक सोदता की पयलीं 70 जमनीचो प्रश्न मिटयात, त्या लोकांक तांचे अधिकार दियात, जेणे करून जेन्ना इको सेन्सिटीव झोन जातलो तेन्ना थंय घर बांदतलो, रिपेर करतलो आनी कितें करतलो सामकें. ओके जॉयल, तुमी कशें पळयता ह्या विशया कडेन. कारण पांडुरंग सामको ताणें लोकांच्या दृश्टिकोनांतल्यान विशय मांडला. डू यू हॅव अ डिफरंट पर्स्पेक्टीव? Yes, slightly different, Pramod, because see, out of the 2 meetings which you held that day, one in Satari and one in Khola in Kankona, दोनोंय मिटिंगेन एकूच मुद्दो काडिल्लो की लायव्हलीहूड विल बी इफेक्टेड. नाव वेन यू हॅव दीस इको सेन्सिटीव झोन, एक भंय तयार जाला लोकांच्या मदीं की वी विल बी डिस्प्लेस्ड. आमचे सगळे हे भायर पडटले आनी आमकां भायर उडयतले. आमकां कांयच करूंक मेळचें ना. आमी आमचें काम करता, धंदो करता, तो करूंक मेळचो ना. So I think there is a lot of misconception created in the minds of people. In fact, the eco-sensitive zone clearly is defined as red categories out of the zone, orange categories, industries out of the zone, and there are a lot of other permitted activities in the zone. Like you can do your normal occupations, like traditional occupations are allowed in the zone. Whatever livelihoods you're talking about, I don't think there is any bar on that. So हे आतां फियर
हे केल्ले उपरांत ताका दिसता की हे आतां सामचे पाड पडटले म्हणून. सो आय थिंक देर इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल एन अवेरनस टू बी क्रिएटेड in the minds of people that what is this eco-sensitive zone and what you can do and what you cannot do. तितून भितर लायक मायनिंगाचे थोडे हे गजाली आसा. मायनिंग इज नॉट अलाउड विदीन those limits. There are so many other industries which cannot be allowed. Disturbance of environment basically is not allowed. So तो एक मुद्दो आलो. Secondly, what happens is ground truthing एक करपाची गजाल आसा. आतां पळय इन द मिटींग थोडो लोक उलयलो आनी देर वॉज अ कायंड ऑफ अ इम्प्रेशन गिवन दॅट दीस crowd is brought in by the political powers that be to kind of convey a message which is completely different to what the ground reality is. So indun bidar kiti asa there a lot of difference could be possible what we see on the ground and what is actually there. So or what is actually been conveyed here to the people. So तुम्ही म्हणतात की अंडरस्टँड द nuances देन फॉर्म एन ओपिनियन. yeah सुरेश बाब हो जो मुद्दो हा इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग मुद्दो की ताणी सांगलें की गोंया भितर ऑलरेडी 800 स्क्वेअर किलोमिटराच्या की चड इज ऑलरेडी अभयारण्य. ताजे उपरांत आमचे बाकीचे लॉक्ड एरियाज आसात वेगवेगळ्या तुमच्या CRZाक लागून लॉक्ड आसात, बाकीचे प्रोटेक्टेड एरियाज लागून लॉक्ड आसात. तांचो एक मुद्दो हा एक लोकांच्या दृश्टींतल्यान घरां मालकी हक्क तो आनी दुसरो आनी कितली एरिया म्हण आमी लॉक करतले डेव्हलपमेंटाक हो तांचो मुद्दो. डू यू एग्री विथ दॅट की सडनली दीस इज बिकमींग गोंयकार वर्सीस इकॉलॉजी? सी आतां जॉयलान काडलो तसो मुद्दो दोनूय गजाली आसात तातूंत. कारण एक म्हणजे गोंयची फॉरेस्ट एरिया जी ऑलरेडी इट इज 54% कवर. 54% कवर हेवटेन दर्यादेग उरता तेवटेन वेस्टर्न घाट उरता आनी एडिशनल आमी जर तातूंत विचार करूंक गेल्यार आतां सेंटराचें जें प्रायवेट फॉरेस्टाचें जें लेजिस्लेशन हातूंत येता तें तूं कवर करीत जाल्यार कितलेशाच लोकांची ज्यांनी आपल्यो काजू दोंगर करनासतना सोडल्यात आनी जंय झाडां गेल्लेल्यांत उरो कुंबो सगळें धरून बिबो कारो सगळो तांची फॉरेस्ट जर प्रायवेट फॉरेस्ट जाली आनी हें 54% आनी वाडटलें. सो अशे परिस्थितीक आतां पांडुरंग म्हणटा तो मुद्दो तो जर थंय लायलो फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गव्हर्मेंट आदिवासी रायट्सां बद्दल आतां तसो म्हणजे तांच्या पॉलिटिकल अजेंडाचेरूय आतां आदिवासी हो प्रकार आसा. तांकां पॉलिटिकली त्यो गजाली जाय आनी ताका लागून ट्रायबल रायट्सां खातीर ते बरेच सेन्सिटीव दिसता. सो सनद फॉरेस्टांत रावतल्या लोकांची जमनीच्या अधिकाराची सनद हो जर विचार हो इश्यू जर तुमचे कडेन इतलीं वर्सां सुटना एटलिस्ट इतलीं वर्सां त्यो लोकेलिटी त्या फॉरेस्टांक आसात पूण त्यो लोकेलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल त्यो डिमार्केट करची. इतलीं वर्सां रावता न्ही थंय. आतां ताणें म्हणलें तशें पॉलिटिकल कॉल दितकीर आज एकदम 4-5 हजार लोक येतात नाजाल्यार हरशीं 10-12 वर्सां ते कांयच करिनात. म्हणजे लोकांक खरेंच फॉरेस्ट इतलें त्रास करता काय कितें? जर नित्याक इतलें त्रास करतालें जाल्यार ती चळवळ सस्टेन इतलीं वर्सां जावं जाय आशिल्ली. आतां अकस्मात तुमी कित्याक येता म्हणजे सीएमान जो सकाळीं मुद्दो अशें हें सोडला की रेड इंडस्ट्री भितर जावची ना, मायनींग भितर जावचें ना. म्हणजे कोणाक शिनाल आसा की तुमी जरी लोकांक जेन्युइन जे लोकांचे अधिकार आसा सनदाचे ताजे सरकार ट्रायबल रायट्स तांकां लावन तांचे अधिकार तांकां दितलो ना म्हणले तरी आमकां गांवच्या लोकांक फॉरेस्टें जायत कित्याक आमी जरी उज्वलान 400 रुपया सिलिंडर लोकांक 400 रुपयान सिलिंडर मेळना गोंयांक तरी गोंयांत 6 लाख पर कॅपिटा. सो लोक अजून गांवांतले भोरे बांदून आनी हें करून लांकडां जळून अजून रान्नी गोंयांकूय चलतात. सो लोकांक फॉरेस्ट जाय. मुख्यमंत्र्यान अनेक गजाल सांगल्या की 40 गांव हातूंतल्यान काडपा खातीर शिफारसूय केल्या बट उरिल्लीं जे गांव आसात किशोर ते म्हणटात की ते हातूंत एक गजाल तांणी क्लियर सांगल्या की हे गांव येतलेच 59-69 गांव जे आसात ते तुगेले आसतलेच म्हणून हातूंत भितर. तुका हातूंतलो खंयचो व्यू बरोबर दिसता? एक लोकांचो मुद्दो आहा, दुसरो जॉयल सांगता मुद्दो आसा की बाबा खोलायेन विचार करात लोकांच्या दैनंदीन जिवना भितर कांय फरक पडना. एट द सेम टायम होय प्रश्न आहा की आमची गांवाची ग्रावंड रियलिटी अशी आसा की जर मालकी हक्कच ना की फाल्यां मागीर ताजी स्टेबिलिटी कितें? म्हाका दिसता पांडुरंगान आनी जॉयलान बऱ्या तरेन हो विशय समजून सांगलो. एक गजाल इको सेन्सिटीव झोन जो आसा तो इको सेन्सिटीव झोन कित्याक लागून कारण तेचे पर्यावरणीय दृश्टिकोनांतल्यान गरजेचें आसा तें. आतां आमी म्हणटात की गोंयची भौगोलीक रचना भौगोलीक लिमिटेशनूच इतले आसात
की हे नवीन नवीन निर्बंध लादून मागीर लोक खंय रावतले. आतां म्हाका दिसता की हे निर्बंध असल्या कारणान आतां मेरेन हें आमचें गोंय उरलां, नाजाल्यार हें इतक्यान काबार जावन वयतलें आसलें. एकी कडेन CRZ खातीर कांय प्रमाणान तरी निर्बंध येयल्या कोस्टल लायनान, दुसरे कडेन फॉरेस्ट म्हण किंवा इको सेन्सिटीव झोन, वायल्ड लायफ सँच्युरी म्हण त्या खातीर जंगलां आमची वाटावली आसात. आमी विदीन लिमीट विदीन ह्यो सगळ्यो गजाली इको सेन्सिटीव झोन बी ज्यो गजाली आसा पळय त्यो फुडल्या पिळये खातीर म्हत्वाच्यो आसात. त्यो जर आमी सांबाळून दवरूंक ना गेल्यार कितें जातलें. एक विशय जो आसा की आतां ज्या तरेन मिटींग जाली, म्हणजे जश्यो पॉलिटिकल सभा भरतात तश्यो मिटिंग्यो जाल्यो, सरपंच पंच थंय एक्टिवली दिसून आयले. इतलीं वर्सां त्या इको सेन्सिटीव झोनाच्या संदर्भात जागृती कित्याक जावना. एक म्हणजे तितून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक कंप्लीट फेल्युअर. हे सगळ्यो गजाली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लोकांक समजून दिवंक जाय आसल्यो की इको सेन्सिटीव झोन जर जायत जाल्यार खंयच्यो बरें कितें वायट कितें. आनी दुसरी गजाल प्रमोद की इको सेन्सिटीव झोन हो गरजेचो. सो त्या लिमिटेशनान सुद्दां खंयचे बाबा गजाली खंयच्यो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स परमिटेड आसात अशा पद्दतीन जर जागृती जावपाक एब्सोल्युटली तशा पद्दतीन जर प्रमोद तेचो अभ्यास चाललेलो आनी त्या एक्टिविटीजान जर त्या लोकांक प्रमोशन दिवन तेंचे लायव्हलीहूड जर आमी अपग्रेड केल्ले गेल्यार तो विशय सॉल्व जाता. आमकां नाकाच थंय मायनींग जावची ना, थंय हें जावचें ना, आमच्या लायव्हलीहुडाचेर परिणाम जातलो अशें म्हणून जर आमी इको सेन्सिटीव झोना कडेन जर पळोवपाक लागले जाल्यार तेचे परिणाम हे गोंय म्हणून आमकां भविश्यांत परवडपाचें. बरो इंट्रस्टिंग प्रश्न हे काडलो की इतले निर्बंध आसून सुद्दां आमी दोंगर पोखरतात. निर्बंध कमी केल्यार आमी कितें करतले हो प्रश्न म्हाका दिसता आसाच. त्याच बरोबर परत तो इश्यू आहा रिलेटेड तो टायगर रिजर्वाचो. आतां 24 तारखेक सरकाराची मुजत सोंपता डिमार्केट करून नोटिफाय करपाची. एडवोकेट जनरल म्हणटात मुदत मागपाक जाय. सुप्रीम कोर्टान काय स्टे दिल्ली ना. कशें येता मुखार फाल्यां सरकाराची स्ट्रॅटजी कितें. कारण एक गजाल तर सरकाराची कळटा की सुप्रीम कोर्टान वतकीर की तांकां तें नोटिफाय करपाचें ना, पूण त्याच बरोबर स्टेय ना. ह्या कसाटांतल्यान सरकार कशें भायर सरतलें. म्हाका दिसता की मुश्कील आहा भायर सरपाक. कारण हायकोर्टान जे तरेन ती ऑर्डर दिल्ली म्हाका दिसना की हायकोर्ट हांकां आनी परत कन्सिडर करतलें हांचे अपील किंवा रिक्वेस्ट न्हू. आनी दुसरे वाटेन म्हाज्या म्हायती प्रमाण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान टायगर रिजर्व करपाचें प्रपोजलूय तयार केलां सगळें. जर हायकोर्टान हांकां डिनाय केलें जाल्यार फुडल्या कांय दिसां भितर टायगर रिजर्व जावूय शकता, नोटिफाय जावूय शकता. सरकारान पयलींच आनी म्हाका दिसता हांवें हेज्या पयलीं हांगा उलयलां की जर तुमी हायकोर्टाक कन्विन्स करूं शकले ना की बाबा टायगर्स रिजर्व नाका म्हणून जाल्यार तुमी सुप्रीम कोर्टाक कशें करतले असो एक विशय आहा. कारण हायकोर्टान सगळे जे रिजर्व हे दिला जो वर्डिक्ट दिला ते पळयलां जाल्यार हायकोर्ट फुल्ली हेच आसा की टायगर रिजर्व जावपाक जाय म्हणून. आनी स्टेट गव्हर्मेंटाचें कंप्लीट फेल्युअर आसा भितर की कन्विन्स करपाक कोर्टाक. सो म्हाका दिसता की टायगर रिजर्वाचें हें जें आहा संकट तें 70करांचेर परते येवपाचें आसा. हांव संकट इतल्याच खातीर म्हणटा की म्हादेव वायल्ड लायफ सँच्युरी नोटिफाय करून आयज 24 वर्सां जालीं. म्हणजे तिचें पयलीं नोटिफिकेशन फायनल नोटिफिकेशन अजून येवंक ना. जाल्यार ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लोकांचे रायट्सूय अजून हें करूंक ना, ते फायनल डिमार्केशनूय करूंक ना किंवा कोणाक कितें कॉम्पन्सेट करपाक जाय ताचोय विचार केन्ना करूंक ना. इतकी वर्सां जालीं आनी आमच्या राजकीय नेत्यांनी तेचेर कांय लक्ष घालूंक ना. आत्तां खंय तरी लोक जागे जावपाक लागल्यात आनी लोकांक ते कळपाक लागला की आमचेर अन्याय जाला म्हणून. आमी जी एनवायरमेंट आतां किशोराणें सांगलें, जयलाणें सांगलें, हे हांवें परत सांगता की हांकां पेडण्या आनी साश्टीन बसून उलोवपाक खूब बरें. हांव 70चो मनीस, हांव तुमकां सांगता तुमी जें प्रोटेक्शन म्हणटा पळय जंगलां प्रोटेक्ट करपाची, इतकी वर्सां आमच्या पुर्वजांनी हेंच केलां. जंगलाच वसयल्या आनी जंगलांनीच ते रावल्या आनी जंगलां तेंच्यान राखल्या. तुम्ही म्हाका हिस्ट्री जर गोंयची काडून पळयली जाल्यार हे सगळे जे आतां अभयारण्य जे आसात, म्हादय आसत, नेत्रावळी आसत किंवा खोतिगांव आसत, ही गोंयच्या ग्रामीण भागांतूच आहात. एकूच ही 1.8 स्क्वेअर किलोमिटराची जी तुजी बर्ड सँच्युरी आसा ती हांगा चड ना पडल्या. जाल्यार बाकी सगळ्यो जे एरिया आहा बोंडला सुद्दां म्हण हे सगळ्यो गांवांनी आसा आनी त्या लोकांनी ही जंगलां राखून दवरल्या. ती शहरा भाशेन कातरून तेचेर बिल्डींग बांदूंक ना. सो ही जंगलां हेज्या फुडें राखतले, गांवांतले लोकूच राखतले, हेतून दुबाव ना. पूण तेंचेर जो अन्याय जाता परत तो जावचो न्ही हें म्हाजें मत. तूं म्हणटा ह्या कायद्याच्या कचाट्या भितर लास्टाक लोक बोरडून वतले. सारकें ती परिस्थिती येवपाक जायना. सुयश जाल्यार उपाय कितें. ह्याच कचाट्यांतल्यान सरकार भायर सरपाक शकता. 24 तारीख तर आयली आनी आतां सरकार म्हणटा की आनी एक 8 दिसां भितर आमी हायकोर्टा कडेन रिक्वेस्ट करतले म्हणून. आफ्टर 3 months भायर सरप शक्य आहा. आनी हो जो पत्र बरोवपाचो हायकोर्टाक जो एक नवीन मार्ग सरकारान काडला तो कायद्याच्या खंयची कलमा भितर बसता. फर्स्ट ऑफ ऑल
पांडुरंग म्हणटा ती बरोबर आसा कारण ह्यो केसी ज्यो आसा आतां हायकोर्टान तो जजमेंट दिलो तो पळय तितलो क्लियर आसा फॉर एग्जांपल ही केस जेन्ना सुप्रीम कोर्टान वतली सुप्रीम कोर्टाचे जनरली ग्रीन बेंचाचे जुईज ह्यो केसी हाताळटात पर्यावरण ह्यो आसतात त्यो सगळ्यो आनीक तांचो एक ट्रेडिशनल मायंडसेट जर पळोवशी म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या आतां पर्यंत पोस्ट 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन नोटिफिकेशना नंतरचे तूं एक तांचो ठरावीक सगळे जजमेंट इन्क्लुडींग लेटेस्ट गोवा मायनींग केस जाल्यार ते जजांचो मायंडसेट इवन NGT परस हार्डकोर आसता दे आर व्हेरी फर्म टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सो तांचे कडेन त्या बेंचा फुडें अशी केस वचप जाल्यार ती साल्वार जावप व्हेरी डिफिकल्ट सरकाराचे नजरेन साल्वार जावप सो इट वील बी सुप्रीम कोर्टाक जालें सुप्रीम कोर्टाक हायकोर्टाचे जे 3 महिन्याची मुदत सोंपता तेन्ना सरकार ऑर विल इट बी कंटेम्प्ट ऑन 25th ऑक्टोबर विल गव्हर्नमेंट बी इन कंटेम्प्ट सी फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना हायकोर्ट तुमकां 3 म्हयन्याचो मुजत दिता जें कितें आसा तें करात तुमकां थंय हायकोर्ट परत आनी रिव्यूवा वचचें ना कारण तुमकां ऑलरेडी 3 म्हयने दिल्या तुमी एक तर कायदो एमेंड करपाचें सुप्रीम कोर्टान वचून सगळें तुमचें करून जालें सो देर इज नो केस फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ऑर इवन फॉर तुमकां रिव्यू ऑर रिलीफ सो सुप्रीम कोर्टान वचचें पडलें आनी सुप्रीम कोर्टान ग्रीन बेंचा फुडें गेलें जाल्यार सरकार तें शेणलो ही कोर्टाची बाजू जाली की सरकाराची केस थंय खूब लंगडी जाता सुप्रीम कोर्टान दुसरी ती जर ही ओवरऑल केस पळोवची हांव सगळे लायन अप ऑफ इव्हेंट पळयतां 70च्या जंगलांनी उजो लागप म्हादय खातीर इको सेन्सिटीव झोन आसप न्हंयच्या खातीर मेळावले IITक विरोध करप आतां इको सेन्सिटीव झोनाक विरोध करप ह्यो सगळ्यो जर एक्टिविटी पळयल्यो हातूंत भितरूच सगळो विसंगती आनी विरोधाभास दिसता ह्यो म्हणजे लोकांनी इतलीं वर्सां ही जंगलां सांबाळ्ळ्यांत लोक ते पूण हालीं वर्सांक तातूंत पॉलिटिकल इंटरफियरन्स दिशिल्ल्यान थंय ह्यो विसंगती जर पळयत थंय जे ताज्या फाटल्यान आवाजा फाटल्यान जे कोण सुत्रधार आसात तांकां इतलें कळटा की ते प्रोटेक्टूय करपाचें ना जंगल तांकां थंय आनी कितें तरी करपाचें आसा कारण त्या जंगलांक उजो लागता तुमकां प्रोटेक्ट करपाचें आसा जाल्यार म्हादय खातीर जाल्यार वायल्ड लायफ करात टायगर रिजर्व करात तुमकां इको सेन्सिटीव झोनूय नाका पूण तुमच्या जंगलांनी उजो लागता तुमकां IIT नाका म्हणजे तुमकां डेव्हलपमेंट नाका म्हणजे तुमकां आनी कितें तरी करपा जाय तूं म्हणटा ही जी विसंगती आसा ह्या विसंगती फाटल्यानय कितें हेतू आसा जसो सरकाराच्या हाजे बद्दल लोक दुबाव घेतात तशें लोकांच्या हाजे बद्दलूय दुबावाक येवपा सारकी परिस्थिती निर्माण जाल्या जॉयल व्हेरी इंटरेस्टिंग what are the options before the government writing a letter to the high court it will be first of its kind Pramod there is no option at all for the government right now on one side they cannot admit by saying that okay we are going to notify it because the intention is very clear that they want to notify it they are saying that the matter is pending before the Supreme Court specially petition will be coming up before the Supreme Court so they are waiting for that outcome so basically they are trying to tell the high court to hold on till the Supreme Court decides is that legally tenable? Not legally tenable, but you have to find some kind of an excuse to avoid contempt. So otherwise, High Court can pull them out for contempt. So they are just trying to bid for time. You are saying this is the best defense that the government has to avoid contempt. Yes. I think it's a very calculated move. But coming to Pandu's point, तो म्हणता की आम्ही पेडणेकर आणि शास्त्रीकर यांना खूप But फक्त प्रश्न विचारता काहीच उलयना पाहिजे I like to remind Pandu, the forest report itself clearly says that there is minimal impact of the tiger reserve or the corridor on the inhabitants of that area. It's very clear, forest report. So, कसा दिलो the forest report? On what basis then? If there are people Goa Forest Department. Yeah. The report which is submitted very clearly defines that there is minimal impact. So, on what basis it was given? If there was so much of impact on livelihoods and lives of people, then it should have been very clear, first of all, that this thing, or you come out now with another report saying that, so many people are going to be impacted. Let us come out very clear. Yes, if people are impacted, त्यांचं तर हें रस्त्यार पडटा वा ते भायर पडटा जाल्यार ते करचे न्हू आमी तशें
पण लेट अस बी व्हेरी क्लियर what are the how many people लेट अस बी क्लियर अबाउट द ग्राउंड ground रियालिटी. reality is. हय किशोर, हो जो मुद्दो आसा जॉयलाचो इंट्रस्टिंग हें आहा की सुप्रीम कोर्टाक आमची केस आसा, स्टे ना आमकां, पण थंय केस आसा न्ही आमची, म्हणून आमकां कंटेम्प्टाक धरनाकात असो एक युक्तिवाद करपाचो हो सगळो प्रयत्न चल्लो. म्हणून हो सस्टेन जातलो प्रयत्न? प्रमोद, हो प्रयत्न सस्टेन जावचो ना. कितें जाला, गव्हर्मेंटाचो विशय, गव्हर्मेंट पॉलिटिकल प्रेशरा खातीर गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर येयला. म्हणजे पॉलिटिकली गव्हर्मेंट भिता. फाल्यां गव्हर्मेंट जर डायरेक्ट टायगर रिजर्व करपाक जर प्रोसेस सुरू करीत जाल्यार लोक सरकारच्या विरोधान वयतले म्हणून. सो आतां सरकारान कितें केलां की सगळें जें कितें आसा पळय तें कोर्टाच्या माथ्यार मारपाचें. फाल्यां ऑब्वियसली जेन्ना कोर्टान 3 म्हयन्याचो टायम दिला, तुमी 3 म्हयन्यान कांयच करूंक ना. 3 म्हयने जाल्या उपरांत कोर्ट आनी कितें तरी स्ट्रिक्ट ऑर्डर दितलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक किंवा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक की यू जस्ट गो अहेड अँड डू द फॉलोईंग म्हणून. मग हे कितें म्हणटात, आतां कोर्टान केला न्हू, आमी कितें करूं शकता, आमकां काय हे कोर्टाचो आसरो घेतात. हांकां प्रत्यक्षान ते करपाचें ना, पूण हे कितले दीस तूं फुडें धुकलतलो. लास्टाक करतले कितें गव्हर्मेंट, की जशें मायनिंगेच्या विशयाचेर जालें पळय तशेंच हांगा म्हणटले की गोवा फावंडेशन पिटिशनर जे आसात पळय ते जबाबदार, तेंच्या खातीर आतां हें आमकां करचें पडटलें म्हणून. सो अशें करून सगळें काडून ते पिटिशनराच्या माथ्यार मारले काय हात वयर करपाक हे मेकळे. पूण तेच्या परस म्हाका दिसता तशें आतां जॉयलान सांगलें की बाबा खरेंच लोकांक बाबा रिहॅबिलिट करचें पडटलें काय कितें इम्पॅक्ट जातलो. टायगर रिजर्व म्हणजे प्रत्यक्षान तेचो इम्पॅक्ट थंयसल्या इनहॅबिटेड लोकांचेर कितें जातलो हाचेर कोणूच उलयना. प्रत्येक जाण हांगा पॉलिटिशियन एक्सपर्ट जाल्लो. आमी एक 2 भुमिका घेतल्यात, जाय आनी नाका, मदली आनी काय ना. मदली बाबा खरेंच ताजे इम्पॅक्ट स्टडी करया आनी बाबा पळोवया आनी ताजे उपरांत निर्णय घेवया, अशी भुमिका म्हाका दिसता खंयच्याच विशया भितर आमी ह्याच न्ही सगळे विशयांचे घेवपाची बंद केल्या. येदे व्हडले IFS ऑफिसर आसात फॉरेस्टाचे, ते खंय आहात खंय उलयतात. एक IFS ऑफिसर ह्या विशयाचेर उलयता जाल्यार म्हाका तूं दाखय बाबा कितें बरोबर काय चूक किंवा कितें जातलें कितें जावचें ना. हय, आतां थंयच्यान ह्या विशया वयल्यान जी आमगे एनवायरमेंटल कबड्डी आहा ताजे वयल्यान आमी नॅशनल गेम्साचेर या, आनी ती तर एक वेगळ्याच लेवलाची. पांडुरंग बाब सद्याक तुगेली कबड्डी कसली गेम ती कळना म्हाका. सो ह्या खेपेक दर वर्साक नॅशनल गेम्साक एक तुगेलो गेम्स विलेज आसता. सद्याक आमी कांपाल टेंट स्टार्ट केल्यात. विलेज म्हणटा तो गेलो, आमकां कांपाल ग्रावंडाचेर टेंट्स घालतना दिश्टी पडटात. फ्रेंड ऑफ मायन वॉज टेलिंग मी की जे प्लेयर येतात तांचे एकोमोडेशन आनी रूम खंय सद्याक सोदप चालू आसा. सो आमी ताण लागतकीर बांय खणप हें आयकल्लें. तें म्हाका दिसता ह्या नॅशनल गेम्साच्या दृश्टींतल्यान आमकां प्रत्यक्षाक पळोवपाक मेळटा की आमी ताण लागतकीर स्विमींग पूल सुद्दां मागीर ऐन टायमार खणपाक लागले नॅशनल गेम्सा खातीर. ही जी परिस्थिती आसा, म्हाका एकच दिसता गोंयकार म्हणून देशभरांतले सगळे टॉप एथलीट्स जेन्ना गोंयांत येतले, लज वचपा जायना न्ही आमची. आमी पयर ह्या विशयाचेर उलयल्ले की खऱ्यानीच म्हणजे नॅशनल गेम गोंया खातीर एक सामको हेचो विशय, म्हणजे प्रतिश्ठेचो विशय तो. इतली व्हडली हे आमकां मेळ्ळा 14 वर्सांनी फायनली जाता. हय, 2008 हे सुरू जालें आनी आज आमकां इतक्या वर्सां उपरांत ती मेळटा. सो हेचे जे म्हणजे ऑर्गनायजींग हे जे आसा तेजेर खरें म्हटल्यार सरकारान सिरियसली इतक्या वर्सान काम करूंक जाय आशिल्लें. पूण तशें जावंक ना. लास्ट मेरेन असोसिएशन कितें ना म्हणटा हय म्हणटा अशें करून करून ते गोंयाक मेळ्ळा. आत्तां जें तूं सांगता तें खरें आहा तुजें. आनी हांवेंनूय चवकशी केल्ली फाटल्या दिसांनी की रुमाची सुद्दां वेवस्था करपाक आतां म्हणजे हेंच्या अजून हें आहा पुस्तावला अशें चालू आहा. 10-11 हजार लोक, चालू आहा. 10-11 हजार लोक येतले, ते खंय रावतले. म्हाका पयर स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाल्यार टोटल 16,000 तातूंत अरावंड 10 ते 11,000 एथलीट्स आनी अरावंड 4 ते 5,000 ऑफिशियल्स. सो हांवें पयरूय म्हटलें अशें आनी आजूय म्हणटा की आमची गोंयची लज वचपाक जायना इतलेंच तरी करा करचें. कारण तूं जें म्हणटा की ताण लागल्या उपरांत भायर आमच्या मरे काय पॉलिटिशियनांक ताण हिसपाच्या भायर लागता आनी मागीर ते खंय कितें खणटात ताचो काय त्याचो परिणाम हे नॅशनल गेमीचेर जावचो न्ही इतलें. मागीर ते डायरेक्ट पायपलायनी घालतात ताण लागतकीर. सो आतां सामको स्पेसिफीक प्रश्न विचारता, गोंयची लज वतली काय वचची ना? मागीर आमी मेडल्स कितले मेळटले स्टेज 2चेर या. सद्याची तर तयारी पयली आनी हे तर तंबू पयले. आमची लज त्या तंबू भितर शाबूत उरतली काय ते तंबू मोडून भायर सरतली? मॅडलाचो प्रश्न तो मॅडलाचें टॅलींक सद्या टॅलींक मॅडलां मेळटा मेळना हो गोंयचो प्रश्नूच ना. नॅशनल टॅलींक सद्या गोंयचें नांवूच आसना. परिस्थिती इतली वायट आसा की ज्या राज्यांक तुमी 15-20 वर्सां फाटीं 300-350 कोटी मोडून लुसोफोनियाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें केलें, ह्यो
आज ज्यो स्ट्रिमी आसात ऑलिम्पिक्साच्यो किंवा हाज्यो एशियन गेम्साच्यो आनी हाज्यो कितल्योश्योच गेमी त्या लुसोफोनियाक जाल्यो. ताजे खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी उबी केलें आनी आज 15-20 वर्सांनी सुद्दां एक तुमी मॅडलाचें टॅलिंग सुद्दां दिश्टी पडना नॅशनल लेवलाचेर, फॉरगेट अबावट एशियन गेम्स. ही गोंयची परिस्थिती आहा. सो ही आमी परिस्थिती पयलीं उलयल्या, आमच्या तोंडांतल्यान म्हज्याच तोंडांतल्यान ही उतरां गेल्लीं की हे जेन्ना 16-17-20 हजार लोक गोंयांत रावपा येतले तेन्ना अशी मारामारी जातली आनी सरकार जागो सोदीत पडटलो आनी स्कुलांनी परिस्थिती ती आज आठवडे भितर आमच्या मुखार उबी जाली परिस्थिती. पयर आमी हें उलयल्लें. सो आतां ही परिस्थिती आनी परिस्थिती वायट जायत वतली. कारण गोंयची जी एकोमोडेशन म्हणून जो प्रकार आसा, गोंय हें हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टराचें. तो हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टर ट्युरिस्टां खातीर आपले इस्टेटी उब्यो करता. दे आर 3 स्टार्स, 5 स्टार, 7 स्टार. थंय कोण नॅशनलाच्या भुरग्यांक आनी हांकां तांकां व्हरून दवरुचो ना. सो तुमचे ऑलमोस्ट 50-60% जे एकोमोडेशन म्हणून गोंयांक आसता तें गेलें. मागीर उरलें कितें तुमचे कडेन? लॉजिंग आनी बोर्डींग. लॉजिंग आनी बोर्डींग आनी कितें उरलें? तें एकोमोडेशन जर केलें आनी ताजो खर्च कितलो जातलो हें तर चिंतपाकच ना. तें करूंकच शकना. सो लॉजिंग बोर्डींग उरलें. लॉजिंग बोर्डींग आनी स्कुलां उरलीं. स्कुलांनी तुमी जर तांकां व्हरून घालशात ते लोक बोबो मारतले. जॉयल, Pramod, a lot has been spoken about infrastructure. So I will like to focus a little bit on athletes. एकूच हांव उलयतां. लायट गेली, लायट आयली तुका. सो जॉयल, ओके, अशीच नॅशनल गेम्साची परिस्थिती जावची न्ही अशें मागून यू कंटिन्यू. No, I will not talk about infrastructure. I will talk about athletes. आता entire focus is on performance of athletes. आणि गोवाचे परफॉर्मन्स इतले बॅड आसता की सगळे टिका करता की अरे गोवाचे कितें रे 2 मेडल 3 मेडल टू विनर्स 2 लुजर्स. हे पाटी गोवान स्ट्रॅटेजी चेंज केली आनी इम्पोर्ट्स हाडल्या, भायल्या स्टेटींतले प्लेयर हाडल्या आमकां गोंया खातीर खेळपाक. पूण हितून भितर एकूच लिटल सॅड थिंग फॉर गोवन एथलीट्स इज हे जे थोडे स्पोर्ट्स इव्हेंट्सान पार्ट घेवपाचे आशिल्ले तांकां ड्रॉप केल्या. ओके, आफ्टर अटेंडिंग द कॅम्प स्टेट प्लेयर्स हॅव बीन ड्रॉप टू एकोमोडेट outside players in the hope of getting a medal. This is completely unfair on Goan athletes who are aspiring to be a sportsman, and this is completely not fair. When you are attending a camp in the hope that you will be selected and you are a state player, you should get a chance, especially you are in Goa. Absolutely. Okay, so that is my only thing. हातूंत एक मुद्दो आसा की स्पोर्ट्स मिनिस्टरान फाटीं काडिल्लो. गोंयाक स्वताचे कोच ना गोंया कडेन. हे भायले कोच हाडटात खंयचे ओडिशाचे, वेस्ट बेंगालाचे, नॉर्थ ईस्ट, आनी ते आपली सेटिंगां बसोवपाक त्या प्लेयरांक ह्या स्टेटीच्या कोर्टांतल्यान नॅशनलांक घुसयतात. फायनली किशोर, व्हेरी क्विकली मरे टायम सोंपला. लज उरतली अशें दिसता मरे. लज प्रमोद आमची गोंयची लज उरची अशें फक्त आतां मागप आमच्या हातीन आहा. आनी ज्या तरेन आमचो मुख्यमंत्री आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ज्या तरेन ज्या कॉन्फिडन्सान ही लज उरतली अशा पद्दतीन सध्या काम करता, हय तांकां यश मेळ्ळो अशें हांव मागता. कारण ह्या नॅशनल गेम्साच्या बाबतींत जर उलोवचें जालें जाल्यार तें म्हणजे एक पाठूच लावचो पडटलो. म्हणजे ताजेर आमी सेपरेट एक राउंड टेबलच करूया. आमी अशें मागया की मागता हय गोंयची गोंयची लज उरची आनी बरे भशेन हे नॅशनल गेम्स जावचे अशें मागता. अशें मागप. हांव इतल्याचे वेळ सारको सोंपला, इतल्याचे थांबता. आमी टायगर रिजर्वाचेर उलयले, लायट गेली ना. आमी तुगेले इको सेन्सिटीव विलेजाचेर उलयले, लायट गेली ना. जनरली गांवांनी लायट चड वता, त्या विशयांचेर घडये लायट जर गेल्ली समजूं शकता येयल्ले. नॅशनल गेम्साचेर उलोवपाक कांपालाचेर पावल्यार 2दा लायट गेली. सो हांव त्यो शकून अपशकून असले कांय म्हणना, पण जे किशोरान म्हळां तेच मागता की गोंयची लज वचची न्ही. कारण अल्टिमेटली नॅशनल गेम्स गोंयांत जातात जाल्यार हो आमच्या सगळ्यांचो इव्हेंट, तो बरे भशेन पार पडचो इतलेंच मागता आनी थांबता. पांडुरंग, किशोर, जॉयल, सुयश, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.